विटाम एक जावन जमल्याव आमी घरा देवाच्या उंडोवान रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्याव आमी जेवणा सोम्याच्या जेजू थंय एकवट्या बागान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे महाराज जीविता कारण जीवन पण भरवशा मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. प्राजीत काळ संपवन भगवंत हप्त्याक आमी पांय तेंकला. ह्या भगवंत हप्त्याच्या भोवपवित्र देवस्तुतेक त्रिदुमाक आमी आयतीं जाल्या. आयच्या दिसा निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा ही देवस्तुती संभ्रमच्याक आमी सांगाता जमल्या. निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा सांजेच्या वक्ता सोम्यान आपल्या शिसा सांगाता निमाणें जेवण केलें. हे जेवणार प्रतिरितीन ताणें आम्हा समेस्तां खातीर मागोवंक आमी समेस्त असो मोग करूंक उलो दिलो. ह्या आईन काळार आमकां हांगासर एमिसाचें बलिदान भेटोवंक ताणें फोव केलां. त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया आनी सांगातांच आमी एकामेका खातीर मागया. आमकां इगर्जे घेवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो ना. प्रतिरितीन कोरोना पिडे वरवीं असले कश्ट संकश्ट आमकां आयल्यात. ह्या पासून आमी देवाची काकूळट मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सगळ्या संवसारा पासून संवसाराच्या इरेद्या पासून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान तुमचे पासून आनी विशेश करून ह्या पिडे वरवीं कश्टून आसा तांचे पासून आनी ह्या पिडेंत बेगीन सुटका सोडून लाभच्या पासून भेटोवचें जावन आसा. तुमी टी व्ही मुखार आसात, मोबायला मुखार आसात, कंप्युटरा मुखार आसात आनी आपल्या आपल्या घरांनी एमिसाचें बलिदान ह्या वखदां तुमी भेटयतात. तुमकां समेस्ताचेर येद्या पासूनय एमिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सगळीं सांगाता मेळया भक्तीन एमिसाचें बलिदान संभ्रमया. सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आमी आमच्या घरांनी आमच्या सुवातेर आमी आचरण करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा ह्या त्रिदुमाच्या पयल्या दिसा ह्या संजेच्या देवस्तुतेंत 3 भाग आसात. पयलो भाग सोम्यान पांय धुवचे तसलो, एकामेकाची सेवा करचे तसलो, पूण अनिवार्य कारणां लागून हो भाग आमी संभ्रमना, हो भाग आमी सणटा. आनी हांगासर दुसरो भाग एवकरिस्ताचें बलिदान. एवकरिस्त सोम्यान निमाणें जेवणार एवकरिस्त घडलो आनी आमकां समेस्तांक तवळ तवळ उगडासाक आचरण करूंक उलो दिलो. हो संभ्रम आमी चलयतना जेजूच्या कुडी रक्ताची मजत आमी मागया. आनी आज ह्या जागी संस्कार घडलेलो दीस म्हूण आमी आचरण करता. ह्या संदर्भार सर्व ह्या जागां पासून आमी मागया. ह्या जागाच्या मिसां पासून आमी मागया आनी खंडीत पवित्र सभेंत जायते ह्या जग आमकां लाबोवन दीत आनी ह्या जगपूण सदांच ते मुंदारून वचून दी म्हणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एक घडी भर दोळे धांपया.
एमिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकामी वळखून घेवया. नितळ काळ सामानान हे पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी गेल्ल्या पदकाची दूख धरून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसारू सांगता. मनान चिंतून तोंडान वसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडो अपराध. ह्या बसोत म्हगे सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somiya kakutkar, Somiya kakutkar. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका गीत वाजता. तुझ्यातून वैभवा बापासून आम्ही तुका वाकता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमिया देवा देवाचे शैले तू संसाराचे पाप काढतात. आमची काकुतकर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय. आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या सर्विरेद्यां बसोत गरजां बसोत आमी मागया. आमच्या कुटुंबासांद्यां बसोत परगांवांत आसा तांच्या बसोत ह्या मरेकार पिढीन वरवीं कश्टोन आसात आम्हा समेस्तां बसोत आमी मागया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा आपकुशेन मरण सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतोलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान तड आनी घड नासलेलो मोग दाखोवंक सिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करूं देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तान सरेस्परान मैजेक आनी आरोनाक मेळे. हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यापैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितले खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बकड्या मदली ती तुमी विंचेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताच्या वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय. तेसरा ती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयाक वणो घाला, हातांत एक दांडो घेया, वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक दिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुणा जातले. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे खर्ग तुमचे रेवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततेंत जावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सेवता ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटली करता. आमी अर्गां सेवता ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक. ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक सोडवणे गर्गा दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां दिव सेवता ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादी. हांव ताचो साको तुज्या साकरनी सोंपू. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयला. दिव सेवता ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो.
मी अर्गा दिवसेवता ती संस्काराची काळ क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वाटेली करता मी अर्गा दिवसेवता ती संस्काराची काळ क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वाटेली करता साम पावलोन कोरेतकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां तेच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जिजून तो परदीन जाल्लो ते राती उंडो घेतलो देवाक कर्गा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची ही म्हज्या उडासा करा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो जितले पोटी ते तुमी पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उडासा करा कित्याक जितले पोटी तुमी ओ उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बोरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बोरीत राया एक नोपादेस हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बोरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बोरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जय सोवे आसो संजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरसेवीची आपली वेलगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो संवसारांत असलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो तांचे सांजेचें जेवण चलतालें जेजूक विस्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत इदळूच घट्ट केल्लें बापान सर्वस्तू आपणा आदीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो देखून जेवणार तावन उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडन दवरना एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना पेद्रून ताका म्हळें तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला आनी ताका मुखार धुयजय म्हूण गरज ना तो सगळोच नितळ आसा तुमी नितळ आसात पूण सक्कट नांत आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो देखूनच तुमी सक्कट नितळ नांत म्हूण ताणें म्हळें तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयलें वस्तूर पेत्त्यान तो न्हेसून तो पंक्तीर बसलो
हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रेन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरेच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्त क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोम्याच्या जेवणाची परब वा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उद्देश कितें म्हणलें आज आयच्या देवस्तुतेंत आमी समजता. हाची देवस्तुती देवाच्या मोगाची, देवाच्या मोगाच्या सेवेची वळख आमकां दिता. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा देवाचो मोग हाची देवस्तुती आमकां कळीत करता. जोच्या वंजेलांत अध्याय 15 वळू 9 आमी वाचता. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय. आनी हो म्हजो उपादेश हांवें तुमकां दिवचो, तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. हे संदर्भार आयच्या दिसा आमी 3 संगती नियाळता. पयल्यान पयलें सेवा वा मोग. आयच्या देवस्तुतेंत पायदूंची रीत आसोची आसली, पूण कारणांतर ती रीत आमी आचरण करना, पूण ह्या रिती विशयांत आमी जाणाव. जेजून निमाण्या जेवणार आसतना आपल्या सिसांचे पांय धुले, तशेंच आमी एकामेकाचे पांय धुयचें म्हणलो उद्देश आसो. आनी पांय धुवचें म्हळ्यार फकत आयदन कणगेन उदकांत पांय घासचे न्ही वा पांय धुवचे न्ही, बगार आमी एकामेकाची सेवा करीचय म्हणून ही एक रीत आमकां उलो दिता. सेवा, सेवा वा मोग. सेवा मोगांत मात्र येवची. मोग आसा जाल्यार मात थंयसर सेवा, ना जाल्यार सेवा ना. देखून माथेवाच्या वंजेलांत अध्याय 20 वळ 28 मनशा पूत हेरांक आपल्या सवे साकरेक लावंक न्ही, बगार आपलेंच हेरांच्या सेवा साकरी करूंक म्हणून आयला. सोमी हेरांनी ताची सेवा करी जाय म्हूण न्ही, बगार सोम्यान आमची सेवा करच्याक तो आयला म्हणटा देवाचें उतर. ह्या उतरा प्रमाणे सिसांचे पांय ताणें धुले. पांय धुवचें, पांय धुवचें हें सलिसायाचें काम न्ही, एक कीळ मट्टाची करणी. पांय म्हळ्यार ते एक मेळे म्हणली सुवात. पांय म्हळ्यार ती एक अळशीक म्हणलें एक आमचें चिंता. देखून कोणाय की पांय लागोंक नजो, कोणी कोठोंक नजो वा कोणी पांयान दुमकूंक नजो, चिल्लूंक नजो, कित्याक ते एका रितीचें उणेंपण. इनवांची आमची भाव भयणी जर तर पांय लागलो जाल्यार कितें करतात? बसार पळयला मस्तपटी. हांव बसार गेल्ल्या वेळार रेशांत तांणी आमचो पांय गुड्डेलो जाल्यार वा पांय लागलो जाल्यार ती आमकां लो आपटतात आनी अशें करतात. ती प्रायवंतां जावं दी, ती तरणाटी जावं दी, ती चेडवां जावं दी, ते चेडे जावं दी, कोणी जावं दी, धाकशें नासतना ती आपटतात आनी आमकां कळितातले बरीच ती सूख मागतात. म्हळ्यार पांयान चिल्लूचें न्ही. ही करणी सवारपोटी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणींनी केल्ली. बसार हांवें तसो अनुभव केला. पांय धुवचें फकत गुलामांनी पांय धुवचें, धनयांचें. देखून
गौरव स्थानार आसुल्लो तो हेरांचे पांय धुयना, गुलामान मात्र धुवचे दुनियाचे पांय. आमी जायते फावटी सूख करता, सूख केल्यार आज जोडून माफी मागता. थोड्यांनी पांय धरून सूख मागची आसा. पांय धरण म्हळ्यार पांय धरचें म्हळ्यार तितलें काल जावचें, तितलें ल्हान जावचें. देखून पळया असल्या संदर्भार पांय धुवचें म्हळ्यार जेजून निजायकी एक म्हत्वाची करणी ती केली. आनी ही करणी जावन आसा एक कलतेपणाचें एक दृश्टांत जावन आसा. जेजू सैमान देव तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धवंक रावूंक ना. बगल ताणें गुलामाचें रूप घेतलें. पळया गुलामाचें रूप घेतलें. तो गुलाम जालो, आपल्या परजेची सेवा करूंक लागलो. देखून जेजू कलतो जालो, देखून देवान ताका अति उंच उबारलें आनी दिलें ताका ता नांव सर नांवां प्रास वर्तें म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाचो भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत सर्गा संवसाराचो धनी तरी आपल्या सिसाचे मनशा कुळाचे पांय धुता ती निजायकी वर्तें घडीत. पांय धुवच्याक कितें गरजेचें? पांय धुवच्याक कलतेपण गरजेचें. आमी पांय धुताव गी, आमी आमचे पांय धुताव, पूण हेरांचे पांय धुताव गी आमी. कितलीं जाणां आमी आमच्या आमच्या घरांनी बायल घोवाचे, घोव बायलेचे, भुरगीं आवय बापायचीं, आवय बापाय भुरग्यांचे, भाव भयणीचे, भयण भावाचे पांय धुतात? ना. जायते फावटी आमकां दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान जावंक तयार नाव, आमी काल जावंक तयार नाव. हांव तुज्याकी ऊंच माडटा सो तुज्याकी इल्लो होडू म्हणून आमची चिंता आसा. भुरग्यांनी म्हणचें आसा तूं कालें शिकलाय, आवय बापाय म्हणचें आसा तूं कालें शिकलाय, PUC गे 10th गे, हांव डिग्री शिकलां, हांव इंजिनियरींग शिकलां, हांव डॉक्टरेट शिकलां, तूं कालें शिकलाय. देखून भुरग्यांनी चिंतचें आसा हांव म्हज्या आवय बापायच्या की व्हरतो. आवय बापायच्या म्हणचें आसा तूं कालें शिकलाय रे, तुका जल्म दिलो हांवें न्ही, तुका 9 म्हयने वयले हांवें न्ही, तुका कालें कोत्ता आसा म्हणून आवय बापायन चिंतचें भुरग्यांच्या की हांव व्हड. भयणीन चिंतचें भावाच्या की हांव व्हड, भावान चिंतचें भयणीच्या की हांव व्हड. अशें हांव व्हड म्हणल्या वेळार आमी बागून पांय धुवंक वा एकामेकाची सेवा करूंक फाटीं सरता. पांय धुवचें म्हळ्यार आमच्या बायला दाखोवणेक मात्र न्ही, बगार संपूर्ण रितीन तुज्या सेवेक तुवें समर्पण दिवचें म्हणलो संदेश आनी तूं आठापन आसा म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो. ह्या दिसांनी आमच्या युट्यूबार आमच्या प्रधानी मोदीन थोड्यांचे पांय धुवचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आमी पळयता. हे स्वच्छ भारत अभियाना वेळार कचरो झाडून नितळ करतल्या त्या कीळ मट्टाच्या कामगारांचे पांय धुल्ले आमच्या प्रधानीन. एका प्रधानमंत्रीन कचरो धरतल्या त्या दुबळ्या धाकट्यांचे पांय धुवचे म्हळ्यार तितलें सुलाभाचें न्ही. ते वर्ती करणी बस तांच्या पांया म्हळ्यार बसोवन तांचे पांय धुवचे, तुवाल्यान पुसचें म्हळ्यार तांकां शोलगल मान करचो म्हळ्यार निजायकी एक वर्ती करणी. कितें जावं एका ही एक बरी करणी. ही फकत फोटो खातीर वा हेरांक दाखोवच्या खातीर वा पेपरांत मिडियांत न्यूज येवच्या खातीर करचें न्ही, बगार तें कलतेपणान मोगान करची करणी जावंक जाय. अशें जाल्यार कलतेपणान जेजू एकामेकाची सेवा करूंक आमकां उलो दिता. सोम्याचो उलो जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशेतात तेंच तुमी हेरांक करूंक जाय. जें कितें हेरांनी तुका करी जाय म्हूण तूं आशेताय तेंच तुवें हेरांक करूंक जाय. ही जावन आसा बंगराळे नियम सोम्याचें आनी हें जावन आसा बंगराळे नियम सोम्याचें आनी ह्या नियमा वरवीं आमकां ददुसकाय लाभता, संतोश लाभता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो, सेवेचो वय स्पिरीत आयच्या दिसा सोम्यान आमकां दिल्लो तो तुमी एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाच्या सेवेंत रावा, एकामेकाच्या गरजांक पावा म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती नियाळता. दुसऱ्यान आयच्या देवस्तुतेंत एवकरिस्ताची संभ्रम वा एवकरिस्त घडलोलो दीस जावन आमी आचरण करता. सोम्याच्या कुडी रक्ताचो संभ्रम आमी संभ्रमता. एवकरिस्त म्हळ्यार बलिदान वा समर्पण. कूड आनी रगत
सेवा आनी मोगाचो संकेत जावन आसा. कूड आनी रगत सेवे आनी मोगाचो संकेत. सेवा वा मोग म्हणटाना आमची कूड आनी रगत पर्यंत समर्पण दिवंक जाय म्हणलो संदेश एवकरिस्त आटापता. सेवा म्हणटाना आमची कूड आनी रगत पर्यंत समर्पण दिवंक जाय म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां पासारता. देखून एवकरिस्त म्हळ्यार संपूर्ण मापान आमचें समर्पण करचें, संपूर्ण मापान आमी समर्पण दिवचें, सॅक्रिफीस करचें जावन आसा. एक घडीत अशें आसा. एका फिल्मांत हांवें पळयल्लें एक घडीत आमच्या जम्मू काश्मीरांत प्रत्येक राष्ट्रा खातीर वा तांच्याच स्वतंत्र खातीर जावच्या प्रतिभटने वेळार घडिल्लें म्हणजे तें इश्यू दवरून काडलें पिक्चर. आनी ह्या वेळार थंयसर जायती हिंसा, जायतो गलाटो आनी जायतो आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट इत्यादी थंयसर आसलेल्या वेळार थंयसर कर्फ्यू लॉकडावन आसता. लोकांक भायर येवंक ना, कंडल्ली गुंड म्हणलो आदेश. असो जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत काश्मीराचो लोक वळवळतना थंयसर एक धाकटें दुबळें मुस्लीम कुटुंब आसलें. धाकटें दुबळें मुस्लीम कुटुंब. आवय बापूय आनी 6 जाणां भुरगीं. आनी त्या घरांत बापूय कामाक वयतालो, पूण सुमार दिसा कामाक वचूंक जायनासतना घरा भितर आसलेल्या ताका घरांत आसलेली काणा वरवीं सगळी सोंपली. जेवणाक कांय गत ना जाली. ह्या वेळार भुरगीं बुकेक बोंबरतालीं, आमकां कांय खावंक दी पप्पा, कांय खावंक दी. आनी जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीर आपणा लागीं कांय नातलें, खंय तरी वचून हाडया म्हळ्यारय कांय ना. असली संदिग्ध परिस्थितींत आसतना भुरग्यांचे वळवळे पळोवन तांकां नासतना बापूय भायर सरता, आपल्या कोडक्याक वयता, एक बरी सुरी काण घेता आनी आपल्या पोटरांचें मांस पुरा काडटा. आपल्या पोटरांचें मांस काडून त्या पोटरांक टायट वस्तूर रेवडायता आनी परतून ताचे वयर तो मुंड बांदता आनी कस्तांनी तें मांस हाडून आपल्या बायलेक दिता आनी म्हणटा, हें मांस तूं रांद आनी भुरग्यांक वाड. आनी अशें तो मांस दिता आनी आपल्या कुडाक तो न्हिदोवंक वयता. ही बायल हें मांस रांदता आनी भुरग्यांक वाडटा. आनी भुरगीं जेवतना गोवा कापया म्हणून ही कुडाक वयता आनी थंयसर दोनी पांयांचें मांस काडून रगत ब्लिडींग जावन तो दादलो येदोळूच मरण पावता. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, कस्ततेल्या आपल्या भुरग्यांक पळोवन तांकां नासतना आपल्या पांयाच्या पोटराचें मांस पर्यंत खावंक दिवन आपलो जीव समर्पीत केल्लो बापूय निजाकी व्हरतो. देखून आयची देवस्तुतींत सुमयाची कूड आनी रगत दिवचें म्हळ्यार जेजूचो मोगी ताच्याकी व्हरतो म्हणयेत. आपणाचेंच समर्पण करचें, आपणाचेंच मांस आनी रगत मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर दिवचें निजायकी एक कोरो एवकरिस्त. पेल्या खातीर ताच्या मोगा खातीर आपणाचें मांस आनी रगत पर्यंत दिवचें ताजो मोग ह्या बलिदानाचो वस्तू मोग आमी करीजे म्हूण जेजू आशयता. परगांवांत तशेंच गांवांत परके देशांनी गांवांनी आमच्या मोगाची आपलो संतोश, आपली प्राय, आपले कुटुंब सगळें सांडून त्याग करून रक्ताचो गामो वाळोवन मांस सुकोवन रगत वारोवन वावर करणं एक सुरें दिसपट्टें जिवीत सारून आपल्या कुटुंबाक पोसता. पण तेंच एक नीज एवकरिस्ताचें जिवीत, नीज सॅक्रिफिसाचें जिवीत, नीज समर्पणाचें जिवीत. पेल्याच्या बरेपणा खातीर त्याग वा बलिदान करचेंच एक एवकरिस्त आनी तें संभ्रमूंक जेजू आज आमकां उलो दिता. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना म्हणटा देवाचें उतर. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना. मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणलो एक याजक, फ्रांसिस्कान याजक, गांवांत पोलंड देशाचो जानेवारीच्या 8 तारीख 1894 इस्वेंत जल्मल्लो. जर्मनीच्या नाझी कॅम्पांत दुसऱ्या महाझुजा वेळार बंदेंत तो आसलो, नाझी कॅम्पांत तो आसलो.
मरणाच्या मार्टिरांच्या कॅम्पांत तो आसुल्लो. एक काजरी दादल्याच्या जिविता खातीर आपणाचें बलिदान केल्लो महान सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे, एक फ्रांसिस्कान याजक. ऑगस्टाच्या 14 तारखेर 1941 आपल्या 7 वर्सां प्रायर लिथाल म्हणलें इंजेक्शन दिवन ताका जिवेशी मारतात. ह्या भाग्यवंताक पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर 1982 सांत म्हूण पासारलो. कित्याक म्हळ्यार एक काजरी दादल्याक जिवेशी मारसो वेळ येताना तो म्हणटालो म्हाका काजर जाला, म्हाका भुरगीं आसात, म्हाका जिवंक सडा म्हणून तो आपल्या जिविताची भीक मागतना याजक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणटा 7 वर्सांचो म्हणटा ताका कुटुंब आसा, ताका ताचीच म्हणली पतीन आसा, भुरगीं आसात, ताका जिवंक सोडा, म्हाका कोणूच ना, हांव ताच्या बदलाक मरोंक आशेतां, म्हाका जिवेशी मारा, ताका वाचोंक सोडा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या इश्टा पासत आपल्या पेल्या पासत दिव जीवन तेजे प्रास व्हरतो मोग दुसरें ना म्हणलें ह्या करणे मुखांतर खरें जाता. देखून जिजू म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करा. असलो त्याग असो मोग असो बलिदान असो करण्यो आमी तवळ करता तेन्ना आमी सोम्याच्या बलिदानाचो उगडास करता, सोम्याचें जेवण आमी संभ्रमता. देखून सॅक्रिफिसाचे त्यागाच्यो करण्यो तवळ केल्ल्या वेळार एवकरिस्त आमी संभ्रमता, एवकरिस्त आमी आचरण करता आनी एवकरिस्त आचरण केल्ले वरवीं आमी सोम्याचो उगडास काडटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एवकरिस्तीक जेवण ह्या बलिदानाचो वांटो जावन आसा. ह्या एवकरिस्ताच्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमच्या जिविताच्या सॅक्रिफिसाक एक सकत मेळटा. असल्यो बऱ्यो करण्यो आमी आदारी जे जाल्यार मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन केल्ल्यो बरी, वा काश्मीराच्या त्या एका बापायन केल्ल्यो बरी, वा इतर बऱ्यो सॅक्रिफिसाच्यो त्यागाच्यो करण्यो आमी करीचे जाल्यार एवकरिस्त जावन आसा आमकां गटाई आनी बोळ. जेजूचें मांस आनी रगत आमकां गट आनी बोळ दिता. देखून सोम्याच्या कुडी आनी रक्ताक फावो तो मान आनी गौरव दिवची गरज आसा म्हणली सती आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आयच्या दिसा आमकां सोम्याची कूड आनी रगत सेवचें भाग ना तरी फाटल्या जायत्या वर्सांतावन हें भाग ताणें आमकां फावो केलां आनी मुखारी तो फावो करतलो. पूण ह्या एवकरिस्तीक उंड्या आनी वायनाक सोम्याच्या कुडी रक्ताक फावो तो मान आमी दिवंक आसा. कुरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11:17-22 पर्यंत सोम्याच्या जेवणा वेळार नापसंदेची साल समकण सांपावलो खंडन करता. सोम्याच्या जेवणा वेळी नापसंदेची साल समकण सांपावलो कडक उतरांनी तो खंडन करता. सोम्याच्या जेवणाच्या संभ्रमांत मोसोर बिलकुल आसूंक नजो, वाद विवाद आसूंक नजो, हट्ट जिद्द आसूंक नजो, स्वार्थ आसूंक नजो, बिलकुल तें बरें न्ही म्हणलें सती सांपावलो कडक उतरांनी तो खंडन करता. सोम्याचें उतर म्हणटा जो कोण बलिदान भेटोवंक वेदीक काणी काडून येता आनी ह्या वेळार ताच्या भावा लागीं ताका राग आसा म्हूण बगता तर ताची काणी थंयच तो वेदी मुखार सोडून दी, फाटी वचून आपल्या भावा कडेन राजी जावं दी आनी उपरांत येवन हें बलिदान भेटोवन दी. आनी तवळ मात्र तें बलिदान म्हणटा देवाचें उतर मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 5:20-3. देखून हें जावन आसा एवकरिस्तीक बलिदान आचरसूचें रीत. काळजांत गात मोसत दवरन एवकरिस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटयलें जाल्यार ताका खंडीत आमी तें बलिदान म्हणूंक शकना. ती साल समकण पसंद जायची न्ही म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून कुरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11:27 सांपावलो स्पश्ट रितीन म्हणटा जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता आनी ह्या सोम्याच्या कालसेंतलें पियेता तो सोम्याच्या कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. वळ 29 म्हणटा 29 म्हणटा जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजून आसतना खाता आनी पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. जो कोण ही कूड आनी हें रगत कितें म्हूण समजून आसतना खाता आनी पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एवकरिस्ताक फावो तो मान आमी दिवंक जाय, फावो तो गौरव आमी दिवंक जाय आनी तवळ मात्र
हो मानान आनी गौरवान आमी स्विकार करूंक शकता भितर कपडपण कुसडाई हें परत दवरन जर तर आमी सेवता जाल्यार आमी खंडीत खंडीत केस्त करता आनी पियेता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या फवत असल्या मानान एवक्रिस्त सेवंक एवक्रिस्ताक फवतो मान दिवंक सोम्याचो आदार मागचो भोव गरजेचो तिसरें जावन आसा याजकपण आज याजकी संस्कार घडलो दीस म्हूण आमी संभ्रमता याजकाचो दीस म्हूण याजकाची फेस्त म्हूण आमी आचरण करता याजक म्हळ्यार कोण याजक देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा याजक कितें करता वर्देच्या संस्कारा वेळार गोळी बापा तावन ती जबाबदारी घेतना आयकुची ती उतरां लोकांन हाडलेलीं दानां घे तूं करताय तें समजून घे तूं हातान घेताय ताची देख घे कुर्सार किळेलेल्या जेजू सारकें जावं तुजें जिवीत पळया भोव अपुरबायचें लोकांन हाडलेलीं दानां घे तूं करताय तें समजून घे तूं हातान घेताय ताची देख घे कुर्सार किळेलेल्या जेजू सारकें जावं तुजें जिवीत ह्या वरवीं एक याजक लोकांच्या तर्फेन मिसाचें बलिदान भेटयता लोकांच्या तर्फेन आपली मागणी उबारता लोकां खातीर संस्कारा मुखांतर देवाची कृपा जोड घेवंक खूब मोग करता आनी हें जावन आसा याजकाचो वावर देखून याजक फकत आधुनीक काळांत आयलेली याजक संवसाराच्या रचनेतावन अबेलाच्या त्या बलिदानात तावन अब्रामाच्या बलिदानात तावन जाकोबाच्या संततीत तावन आरोनाच्या याजकी वर्गात तावन अजून पर्यंत हो याजकी वर्ग याजकपण आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो याजकपण फकत क्रिस्तांव धर्मान मात्र न्ही संवसाराच्या हर एका धर्मांत याजकपण आसा देखून याजक पळोवन भोव गरजेचें याजक खंय थावन येतात हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 1 वाचलें जाल्यार हर एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको बलिदानां भेटोवंक नेमतात देखून एक याजक कुटुंबांतावन येता कुटुंबांतावन याजक येज तर आमी कितें करी जाय कुटुंबांतावन याजक येता कुटुंबांतावन याजक येज तर आमी कितें करी जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 5 संगती आमी कुटुंबांत करी जाय एक कुटुंबां मागण्याची आनी देव बिरांतीची जावंक जाय कुटुंबां मागण्याची आनी देव बिरांतीची जावंक जाय कुटुंबांत याजका विशीं बरें उलोवचें आमी करूंक जाय याजका विशयान बरें आमी उलोवंक जाय प्रते रितीन वायट खोटें सदां याजका विरोध उलयलें जाल्यार भुरगीं तेंताय घेतात आनी म्हणटात दम्मय हांव याजक जावंक फुडें सरना म्हणटात देखून पयलें कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण देव बिरांतीचें वातावरण आसूंक जाय मोबायलां वॉट्सअप आनी कितें आधुनीक माध्यम मुखांतर मागणी आमी पयस केलें जाल्यार संवसारी कुशेल्या फाटल्यान आमी दावल्या जाल्यार आमी खंडीत तें वातावरण हाडूंक शकना भुरगीं आमच्या हातांत सुकतात याजक जावंक फुडें सरनात तशेंच कुटुंबांत याजका विशीं आमी बरें उलयना तर भुरग्यांक याजका विशयांत पाड अभिप्राय येता आनी भुरगीं तें मिसांव घेवंक तयार आसनात तिसरें पवित्र सभेचो मोग आमी करूंक जाय पवित्र सभेचो मोग आसूंक जाय कशें आमच्या कुटुंबाचो मोग आसा देखून कुटुंब उद्धार जावच्या खातीर आमी भुरग्यांक परगांवां धाडटा तशेंच पवित्र सभेचो मोग आमचें तें आसा जाल्यार ही पवित्र सभा वृद्धी करूंक ही पवित्र सभा विस्तारूंक पवित्र सभेचें काम मुंदरसून व्हरूंक याजकाची गरज आसा म्हणलें समजून याजकांक आमी आमच्या भुरग्यांक याजक जावच्याक वा धार्मीक जावच्याक धाडूंक फुडें सरता चवथें सोम्याच्या मिसांवाची जबाबदारी आमकां आसूंक जाय ही जबाबदारी आमच्या क्रिस्माच्या संस्कारा वेळार ही जबाबदारी आमच्या पवित्र स्थानाच्या संस्कारा वेळार आमी घेतिल्ली आनी ही आमी पाळूंक जाय सोम्याची जबाबदारी सोम्याच्या मिसांवाची जबाबदारी म्हळ्यार वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करा आनी आमी हर एकल्यांक वचून ही सुवार्ता परगट करूंक जायना देखून हांव थोड्या याजकांक धाडटां काय थोड्या धार्मिकांक धाडटां तांचे मुखांतर ही सुवार्ता परगट जावंक दी म्हणलें हे मनोभाव आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांत आसूंक जाय पंचवें कुटुंबांत भुरग्यांचो सोंको आसूं जाय जर तर कुटुंबांत एकच भुरगीं आसा कुटुंबांत दोगांत भुरगीं आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बिलकुल आमचीं भुरगीं याजक वा धार्मीक जावंक फुडें सरनात देखून आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांचो सोंको सडीत मापान आसूंक जाय तवळ मात्र भुरगीं पाद्र्याप जावंक सिस्टां जावंक फुडें सरतात
पळया कुटुंबांत चड भुरगीं आसलेल्यांच्या घरांनी चड देव आपोवणी आसात हें आमी मतीन दवरूंक जाय. देखून ह्या जग वा देव आपोवणी फुलोवची जबाबदारी कोणाची? ह्या जगपण वा देव आपोवणी फुलोवची जबाबदारी काजरी जोड्याची. हर एका काजरी जोड्यान त्या पासोत हर एका काजरी जोड्याक त्या पासोत विंचलां आनी त्या पासोत आपोवणें दिलां. हर एका काजरी जोड्यान हें मतीन दवरूंक जाय. भुरग्यांक जळोवन दिवन तांकां सारक्या रितीन देवाच्या मोगांत वागोवन देव आपोवण्याक प्रेरीत करना सोम्याच्या मिसांवा खातीर धाडचें मिसांव हर एका काजरी जोड्याचें म्हणलें काजरी जोड्यान समजूंक आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमचो श्रेश्ठ याजक, जेजू क्रिस्त आमचो श्रेश्ठ याजक. एब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांत ते 4:4 आमकां आयकूंक मेळटा, संवसारी याजक लोकांन हाडलेलीं दानां घेतात आनी देवाक बलिदान अर्पितात. पूण सोम्यान आपणाच्या जिवाचो कुडी आनी रक्ताचेंच बलिदान भेटयलें. देखून तो श्रेश्ठ याजक. कित्याक तो श्रेश्ठ याजक? तो श्रेश्ठ याजक ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें. दुसरें, पातकाचें कसलेंच खत नासतना ताणें हें बलिदान भेटयलें. तिसरें, मरणाच्या ओडींचेर वळवळोन आसतना आपल्या परजे खातीर आपल्या दुस्माना खातीर दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करून तो देवाची काकुळत मागूंक लागलो. देखून कुर्सार उमकळोन आसतना तो म्हणालो, बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते तेंचे नेणांत. एक श्रेश्ठ याजकाची करणी जावन आसा. सो तें देवाचो पूत तरी तो विधेय जालो आनी आपणाचे कश्ट सोंसणीकायेन ताणें सोंसले. तो देवा विरोध केलो ना, त्या देवाचे हे दिल्ले कश्ट सोसूंक ताणें इन्कार करूंक ना. तो ताणें सोंसणीकायेन ते सोंसले आनी तो जावन आसा याजक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. ना ताका आरंभ ना अंत, तो एक सासनाक याजक. देखून ह्या श्रेश्ठ याजकाची देख हर एका संवसारी याजकान घेवंक जाय. ह्या श्रेश्ठ याजकाच्या प्रेरणान ह्या संवसारी याजकाचें जिवीत श्रेश्ठ जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, याजका खातीर आमी मागया. हर एका याजक कुटुंबांत हांव येता, त्या पासत ताचें थंय उणेपण आसा म्हणलें समजून घेवया. हर एक याजक एक मनीस आनी मनशा सेंब अस्कत तें संपूर्ण न्ही, पूण आमी तें समजूंक जाय. हर एक याजक एक मनीस मनशा सेंब अस्कत तें संपूर्ण न्ही, तें सत आमी समजूंक जाय. याजकाची सकत आपल्या लोकांच्या मागण्या मुखांतर ती चड जाता. याजकाची सकत आपल्या लोकां तावन ती लोकांच्या मागण्या मुखांतर ती दड जाता. देखून आमी याजका खातीर मागची गरज आसा. आमचे मागणे तांकां बळवंत करता, उर्बेवंत करता आनी संपूर्ण जावंक आदार दिता. देखून आमी याजका खातीर मागया. आमी याजका खातीर मागता उंगी म्हणल्यार सवाल आमी आमकांच विचारत जाय. जर तर आमी याजका खातीर मागिना तर याजका विशीं वा याजका विरोध आवाज उलोवचो कसलोच हक्क आमकां ना. कित्याक म्हळ्यार आमी याजका खातीर मागना. याजक आमकां कोणूच न्ही म्हणलें आमकां भोगता जाल्यार याजका विरोध आमकां उलोवंक हक्कच ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून याजका खातीर आमी निरंतर मागची गरज आसा. देवापण्या खातीर मागची गरज आसा. याजकपण नांतर एवकरिस्ताचें बलिदान ना. एवकरिस्ताचें बलिदान ना जाल्यार जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें भाग आमकां फावो ना जाता. ह्या संदर्भार एक घडी भर दोळे धांपया. आयच्या दिसाचें महत्व समजूया, ते जिवंक प्रयत्न करया. सेवा मोगाचें जिवीत, सेवा आनी मोगाचें जिवीत, एवकरिस्त त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत. याजकपणाक सांगात आनी आदार दिवंक सोम्या म्हाका आदार दी. ह्या निमाण्या जेवणा वरवीं वेळार तुवें दिल्लो 3 तरांचो संदेश आमच्या जिवितांत तो पाळूंक, तो जिवितांत तो जिवंक आनी संपूर्ण रितीन तुज्या कुशेक कल्तिमान घालूंक आमकां आदार करपा दी म्हूण मागता हांव. आमेन.
आमी उबी रावया त्रिएका देवाते आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्यान तो आमी उसारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सतमानता देवाक सर्वोद्वेदारा बापा सर्गान भितर विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता एकल्या सुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो हांव गामरियेंत जल्मलो पोंस पिलाता कालताने कस असले ताका गुसां सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वोद्वेदार देवाच्या उजव्यार बसला थंय जावन जेली मेल्ल्यान ती मृत्यू घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीची जिवंतपण सस्तांचे जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाची भुरगीं ताच्या मोगान ताच्या गोपांत आमी जियेता. तर आमी सगळीं एका मनान एका काळजान आमी एकामेका खातीर मागूंक जाय. ह्या संवसारान सेवे स्पिरीत असो मोग असो तो करण्यो निरंतर आसा जावंक ह्या क्रिस्ता फोव तो मान आनी गौरव दिवन आमचें जिवीत त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें जावंक ह्या जगपण निरंतर तें वाडोवन वचून आनी ह्या जगांक फोव तो मान आनी गौरव दिवन ह्या जगांक ह्या जगाच्या देवा पोवण्यांक वर्त्या मोपान सहकार दिवंकूच जाय अशी सगळी कृपे तेणी आम्हा समेस्तां फोव जावं दी म्हूण आमी मागया आनी आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया. आमची जबाब जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. बापा पवित्र सभेच्या सर मणियारांनी तांच्या मिसावान सदांच क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक आनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या हर एकल्याक क्रिस्ताची वळख मोग आनी सेवा दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो उगडास सदांच जाणतो सांबाळूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. आमचे समाजेन शांतेचे अभिवृद्धेचे आनी मोगा माईपासाचे वातावरण रुपीत कर. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान वापरून माया मोगाचे भाव बांधवपणाचे समाज रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. आमच्या याजकांक तूं सर वायटांतले राखून व्हर. गुण भावार्थान उर्बेन आनी मोगान तांचे मणियारपणाक करूंक तांकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांतल्या थोड्यांनी पुणी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिशे कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. शेजारा वाड्यांत आनी फिरगाजेन आमच्या निस्वार्थ सेवे मुखांतर आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. आमच्या भुरग्यांक बरे जणवायन आनी शगुणांनी वाडोवंक कृपा दी. आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार फावो कर. परगांवान काम करच्या आमच्या मोगाच्यांक तूं सांबाळ म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा पावरी हजर जाल्ले आमी सदांच येवकरिस्ता मुखांतर कृपा जोडूंक आत्मीक सांगतींनी बळवंत जावन तुका साक्ष दितात आसली व्यक्ती आमी जायशे कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता हांव तुका. एगडी बरदोळे तांबी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. विशेष करून अख्ख्या संवसाराच्या गरजां खातीर मागया. कोरोना व्हायरसांत उसरली मरेकार पिडा सगळ्या संवसाराक बळान विस्तारते आसा. आमच्या भारतांत ती बळान विस्तारते आसा. ह्या मरेकार पिडेतान बेगीन आमकां सुटका सोडवून लाभचे पासत मागया. ह्या पिडे वरवीं सगळो संवसार स्तब्ध जाला. सगळो लोक आपल्या आपल्या घरांनी भितर आसा. आमकां मात्रणी अख्ख्या संवसारांत ही परिगत आयल्या. हे संदर्भार ह्या कंटकांतावन ह्या संदिग्ध परिस्थितींतावन सुटका जोडूंक देवाची काकूळट मागची गरज आसा. सगळ्या संवसारा पासत ह्या मरेकार पिडेच्या सगळ्या सुटके पासत आमी मागया. ह्या वरवीं आमी आस घरा भितर आसा. मिस्टरच्या बलिदानान वांटेली जावचें भाग आमकां फावो जावंक ना. संदिग्ध परिस्थितीर देवाक आमी उलो मारया. देवाची काकूळट आम्हा समेस्तांचेर देवून येवं दी. आम्हा समेस्तांची बिरमत तपावूं दी.
ह्या मरेकार पिडेंतले सुटका सोडून आमकां लाबों दी म्हणून आमी मागया मोगळा जेजू अख्ख्या संवसाराची काकूळट करे कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या सगळ्या मनशाकुळाची बिरमत पाव अख्ख्या संवसाराक तूं दया दाखय ह्या मरेकार पिडेंतले संकटांतले आमकां निवार म्हणून आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. आम्ही आशीर्वादिकची आशीर्वादाची काल ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादिकची आशीर्वादाची काल ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सोम्या मोजा किथे हांव दिव ताच्या उदार पोळा बाचावे काल सातान दोरून वाकंतलो सोम्या आमी आशीर्वादिकची आशीर्वादाची काम ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांत तें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव करून व्हडल्या बापा आमच्यात भोव मोगाळ देवा कुर्सार आपलो जीव देवन दाखोवन वेतालो त्या उतरांवर तो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंस हजेर करून दाखयलो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या अपरमीत मोगान आपले सुकूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासून भोव करून ह्या संस्कारांत जेजून दाखयलेल्या प्रिती मोगा पासून तुका दिन वाचून निमाण्या जेवणा ताणें भेटयलेलें हें बलिदान आमी तुका समर्पिता तें तूं देन मानून घे त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वहय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतिस्वानी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो कोरोयास निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपणच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करचे म्हण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे बसत बलिदान भेटयलेली ताची कूड सेवून
आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पहावी दळबाराचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. मुगळ भाव भणीनो, जे सुवातेर तुमी आसात थंयच तुमी दिमी घाला. भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. निमाण्या ब्रेस्तराच्या त्या राती जेजून घडलेलो एवकरिस्त आमी संभ्रमता. ह्या संदर्भार अख्ख्या संवसाराक मरेकार कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या अख्ख्या संवसाराक सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. सोम्याच्या कुडी रक्ताची काकुळत आमी मागया. असल्या दिनवासी काळजान बोधयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं दयेन मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा बसत, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा बसत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस खरो बाबार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरण खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तराण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज ही पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासून पराधीन जालो आनी त्याच देवानी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकार माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती बागेवूं जुजेक, तशेंच बागेवंत पेद्रू आनी पावलो, आंद्रे, जाकोबो जोआंव तोमास, जाकोबो पिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्लिस्त, कर्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगन, जोआंव आनी पावलो, कॉस आनी दामियान,
ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचे आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या सिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमच्यांनी समेस्त मनशाचे सोडवणे पासून कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमी तुजे मर्यादे आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरण आसूं, पुनर्जिवानपण आसूं आनी सर्गार चडणे आसूं भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पण दिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली ओ जिवीत सोडो आनी सोडूनेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साखर आबेलाची देणी बाबताच्या बापा अब्राम असो याचना आनी तुज्या याजका मिल्की जदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सरपदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार उरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदे वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची काकुळट करे. बाबताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवंतां सात तांकां आनी क्रिस्तांत थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख आनी शांती मेळों. आनी आमा पातक्यांक आपले अगणित काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पण आमची पातकां बोगस आनी जुआंव स्तेफन मातियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता परपेत आगाथा लुसिया आग्नेस सिसिलिया आनी अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार
बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची अजनामतीन दवरना देवाचो मोग एवकरिस्ताचें बलिदान याजकपणाचो म्हत्व आमच्या जिवितांत नियाळून तो जिवंक ह्या मुखांतर देवाची काकूळत संवसाराचेर आपणावंक देवाचो आदार आनी काकूळत मागोवन सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देव करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा जिससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी घरांत आसां आनी विविध जाग्यांनी आसां, माध्यमा मुखार आसां. ही शांती सोम्याची आमी एकामेका दिवया. संतोषान ही शांती एकामेका पासार करया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया इजमन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. अख्ख्या संवसारार देव तरी मनशा कुळाची सेवा आपल्या करण्या मुखांतर शिसांचे पांय धुवच्या करण्या मुखांतर सेवेचो स्पिरीत दाखोवन दिल्ली. आपले मांस आनी रगत आमकां भेटोवन दिवच्या मुखांतर आमच्या बलिदानाक आपोवणें दिल्ली. ह्या जगांचो संस्कार घडोवन हें बलिदान निरंतर संभ्रमच्याक आदार दिल्ली. ही शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोगळ भाव भयणीनो, आतां पवित्र कुमगाराचो वेळ. आज सोम्यान एवकरिस्त घडलो पूण एवकरिस्त सेवचें भाग आमकां ना तरी मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग आमकां आसा. एवकरिस्त आमी आत्मीक रितीन सेवेत. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी तुमी जमतात थंयसर हांव तुमच्या मदें आसा म्हणा. सोमी खंडीत ह्या वखदां तुमच्या मदें तो आसा, तुमच्या काळजान तो आसा, तुमच्या मतीन तो आसा, तुमच्या जिवितान तो आसा. सोमी आमचे संगी राव म्हूण मागा. एमोसाच्या वाटेर बियान आकांतून आसलेल्या सिसांक दैव दिल्लो जेजू. सीस म्हणाले आयच्या दिसा तूं आमच्या संगाता राव म्हणाले. तुमी म्हणा सोम्या आमच्या घरा ये, आमच्या संगाता राव, म्हज्या काळजान तूं राव, म्हज्या मनान तूं राव, म्हज्या जिवितान तूं राव म्हूण मागा. जाकेवान तशेंच मागलें आनी तवळ जाकेव जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो आनी थंयसर तो रावलो. आनी जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या. खंडीत हो जेजू तुमच्या घरान येता. तुमच्या मनांत, तुमच्या काळजांत, तुमच्या जिवितांत, तुमच्या घरांत तो जियेता. तुमच्या कश्टांक तो आदार दिता, तुमच्या आकांतांत तो सांगात दिता. हे सोम्या
आमच्या संगा राव, आमच्या कश्टांत, आमच्या आकांतांत आमकां धीर दी, आमकां सोसणीक कर, तुजी कृपा फावो कर, तुजी सकत दी म्हणून आमी मागया. Imaniatia brestarati Undoget loi tue tu jahati Waiajikas divun shisan Perpiroi tue tu kamun syakulan Sumya mia haidam tu jajemnan Masyarakat tujuh batin seucap Angkat semodu Bedak diucap Tukar saksa munci eucap Sumya mihai dau tujuh jebnan Masyarakat tujuh batin seucap Angkat semodu Bedak diucap Mereka saksa bunyi eucap प्रार्थूया. भूमुगाळ देवा आमच्या बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आणि सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आणि रगसी सांख दिली आणि या आत्मीक कणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्या जेवणांत व भोव पवित्र सांजेर आमी दिनवाशी काळजांत वांटो घेतला आणि ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणेंत दिसान दीस अदीक व्हड्या जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणींची साकरी ह्या संजेच्या संभ्रमाचो बळता तसलो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सांसुदाच्या पुनतळार तुमचे खातीर ह्या निमाण्या बेरेस्ताराचें बलिदान आमी भेटयलें जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत विविध माध्यमां मुखांतर वांटलेली जावन हाजी दादोसकाय जोडलेल्या तुम्हा समेस्तांक अभिनंदन पटयता, देवाची आशिर्वादां मागता. खंडीत देव तुमचेर आशिर्वाद घालता, तुमकां बेसांवांनी भरता, तुमचें जिवीत नंदन करता. मात्र न्ही आयलेल्या ह्या मारेकार पिडेतावन बेगीस आमकां सुटका सुळवण तो लायता म्हणली पातयणी आमची जावन आसा. आतां निमाणे एवकरिस्त विशेवाच्या आल्तारीक आमी वरिनाव बघ हांगासरच एक 10-15 मिनटां बर सक्रामेंताचें आराधन आमी करतले आनी आराधना मुखांतर देवाची काकुळत आमी मागतले. निमाणें आराधन जातच
थंयसरच आमी दिमी मोडची आनी भगवनो सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी घेवचो आनी उपरांत आमी ही देवस्तुती आखेर करची देखून तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचे खातीर आमी मागता आमचे खातीर मागा एकामेका खातीर निरंतर आमी मागया देव बरें करूं. आमी दिंबी घालया सुमयांची आराधना करच्यात आमी दावी आयची जावया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. आमचे खाणाने पिवण जाऊन ती मुखार आमकां आदार दिल्लो परतो देव जावन आसाय. तुका जावं आराधना, तुका जावं तुनी, तुका जावं मान आनी मंगलापूर सस्ताच्या सस्ता सोमिया अगल तुका सोमिया जेसू, उगलब तुका सोमिया जेसू, उगलब तुका आराधना तुका सोमिया जेसू, आराधना तुका सोमिया जेसू, तुका सोमिया जेसू, तुका सोमिया जेसू, जय तुका सोमिया जेसू, तुका सोमिया जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise you Jesus, Praise you, Jesus. thank you Thank you, Jesus. adore you Jesus, Adore you, Jesus. love you Jesus, Love you, Jesus. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. 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 मगर भाव बडिनो दिमेर आमी आसां तबेनकलांत आमचो सोमी कोरोसो उंड्या रुपी हजर आसा. वो आमचो बरवसो ही आमची बातयणी जिवी दिवचो जिवीत असो दातार आमचे मोदें आसा, आमचे संगता आसा. लगभग 2000 वर्सां फुडें आयच्या दिसा संजेच्या वक्ता आपल्या 12 जाणां शिस सांगता जेवणा बसलेलो सोमी आपले वडवीक सांडून आपले देवसैम सांडून गुलामांतलो गुलाम जावन फकत पेंगटाक एक तुवालो बांदून आपल्या शिसांचे पांय तो धुता, त्या पांयांक तो उमो दिता आनी असलेच सेवेच्यो करण्यो करूंक तो आमकां आपोवणें दिता.
उडवीकाय क्रिस्तकाय अधिकार आशा मान हे सगळे सांडूंक तो आमकां उलो दिता. तुम्ही कलती जाया आनी खंडीत वर्ती जातल्यात. जो कोण वर्तो जावंक अपेक्षिता तो सगळांचो गुलाम जावं दी. आनी कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो म्हण तवळ तवळ तुज्या शिकवणेन तुवें सांगून दिलां सोम्या, आनी ती शिकवण तुवें पडली. देखून सांपावलान म्हणलें बरी, क्रिस्त आमच्या पासून काल जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत देखून देवान दिलें ताका तें नांव अति उन्नती अति पदवेचें म्हत्वाचें. वय सोम्या, तुजो उलो तुवें आमकां दिलाय वय, पूण ह्या संवसारांत जिवचें आमी तुज्या उल्याक तितलो गमन दिवंक ना. तुज्या उल्याचें तितलें पालन आमी करूंक ना. त्या पासून तुका आमी विकृत केल्लें आसा. मगळ सोम्या, दुजातान तुका 30 नाण्या विकलो. तुज्या पलंगणांत हात घाल्लो ताणें. तुज्या पंक्तीत जेवणा बसलेलो तो. तुज्या संगाता रावतालो, तुज्या संगाता आसतालो, तुज्या संगाता खेळटालो, तुज्या संगाता आसलेलो मनशान पयशाच्या आशेक लागून, संवसारी कुशलकाय लागून, संवसारी त्या दुडवाच्या आशेक लबदोन तुका ताणें विकृत केलो, तुका घात केलो, तुका परक्यांच्या हाती वपसून दिलो, कुर्सार मारच्या. ही कसली महा एक गतकेची करणी जावन आसा म्हज्या मोगाच्या सोम्या. जुदासा बरी आमी जायती जाल्ली आसा. पयशां खातीर, आस्ती खातीर, बदका खातीर, जाग्या खातीर, वाटे खातीर, माना खातीर, नांवा खातीर जायते फावटी आमी तुका विकल्लें आसा, विकृत केल्लें आसा. सोम्या, आमकां बक्षी म्हूण मागता. आज अख्ख्या संवसारार मारे काटपिडा विस्तारल्या सोम्या. कोरोना व्हायरसांतल्यान उपसल्ली ती पिडा, चीनांत ती उपसल्ली, अख्ख्या संवसारार विस्तारली. आज त्या पिडेक लागून सगळो लोक आपल्या आपल्या घरा भितर आसा. रस्त्यांनी वाहनां धांवनात, पाट्यांनी रैलां धांवनात, वाऱ्यार विमानां उबानात, उदकांत बोटी वचनात. असली संदिग्ध परिस्थिती, सगळें बंद. इकडच्यांत मिसाचें बलिदान ना, देवळांत पुजा आराधन ना, पडल्यांनी स्तुती गायन ना, सगळ्यो बंद आसा. असले संदिग्ध परिस्थिती येदोळ पर्यंत येवंक ना सोम्या, आनी येवची नाका म्हणून आमी मागता. ह्या मरेकार कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या आमी समेस्ताची काकुळट कर, संवसाराची दया कर, आमकां सुटका सुडवण लाभय म्हूण मागता सोम्या. मनशा कुळाची काकुळट कर, आमची पातकां पळय नाका सोम्या. नोयेच्या काळार मनशाची पातकां पळोवन तुवें आवरू धाडली, बुर्तुगाल धाडलोय, जायतो लोक कस्तर पडलो आनी नवे आपल्या तारवा भितर बसलो. आज आमी घरा भितर आसा, नवे 40 दीस 40 राती त्या तारवा भितर आसलो. असली संदिग्ध परिस्थिती आमकां आयल्या सोम्या. लोताच्या काळार खोटेपणांची येतल्या लोकांक उज्या सोनी गंध कसो पावस चडूं नाका तुवें नाश केलो, संवार केलोय. आनी ताच्या उपरांत अब्रामा दिल्या बसवण्या प्रमाणे एक लोक बरो आसा जाल्यार, एक मनीस बरो आसा जाल्यार हांव संवसाराचो नाश करचो ना म्हूण सांगलेल्या तुवें येदोळ पर्यंत ती बसवणी पाळल्या सोम्या. आजुनी तूं पाळून आसाय, त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमचो नाश तूं आशेनाय सोम्या, आमचें परिवर्तन तूं आशेताय, आमची जिणी बदलाप तूं आशेताय, आमची पातकी जिवी सांडून बरें जिवी जियेसय म्हूण तूं उलो दिताय सोम्या. देखून स्नानीक सुवाळाचें स्नान घेवन तूं जोर्दान न्हंयतलो वयर येताना तुवें सांगलेलें पयलें उतर तुवें म्हणलें सोम्या, तुमची पातकी जिणी सांडा, बरी खबर सतमाना सगळींचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी सांडा. देखून येसू उलो स्नानीक जुवान सांगलेलो तो, हांव सोम्याची वाट तयार करूंक आयला. देखून तुमी तुमच्या पातकी जिविता पाठ करी जाय, एक नवें जिवीत जियेसय. देखून सुयें तवळ तवळ तुज्या परगट जिणे वेळा सांगलेलें आसा, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. पातक्यांक म्हजी गरज आसची, पिडेस्तांक वैजाची गरज आसची, भलायकी आसलेल्यांक न्ही. देखून म्हजी गरज आसा पातक्यांक, भाग्यवंतांक न्हय म्हणलें तुवें. आज ह्या पातक्यांची काकुळट कर म्हणून आमी मागता सोम्या. काकुळट कर आमा पातक्यांची, काकुळट कर सगळ्या संवसाराची, काकुळट कर सर राष्ट्रांची,
राष्ट्रांच्या मुखेल्यांचेर, राष्ट्रांच्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर, राष्ट्रांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर, राष्ट्रांच्या सर्व पर्जांचेर तुजी काकूळ तूं वळोवन येवन दी. ह्या मरेकार पिडेता सुटका सोडवून लाबोवन दी म्हूण मागता सोम्या, मागता हांव काकूळ तूं दाखय. बोगस सोम्या बोगस, आमची पातकां तूं बोगस म्हूण मागता हांव. Bogos maka Sumya Jesu Eskaza Pakace pire August porla Aumokshita dusmana Aumokshita shezaria Aumokshita găcea Aumokshita săglea Jezu duceas nava Aumokshita dusmana Aumokshita Aumokshita shezaria Aumokshita găcea Aumokshita somia, Aumokshita săglea Jezu duceas Bokshina zalea Moran shantina Au bokshita Au mokarta Tujas navan Au bokshita dusmana Jesu Aumokshita shezaria सगळे संसाराची काकूळ कर. Aumokshita वाक्याची काकूळ कर. Aumokshita अरे काल करता निवार सोम्या. Jesu tujas navan Aumokshita dusmana Aumokshita shezaria Aumokshita găcea Aumokshita Au patki somia Kakut mujică Rak muzo poiskă Bogan boron Auncietam Aumokshita dusmana Aumokshita shezaria Aumokshita găcea Aumokshita săglea Jezu duceas navan Aumokshita dusmana Aumokshita shezaria Aumokshita găcea Aumokshita săglea Jezu duceas navan. एक घडी बरू आमचे समर्पण आम्ही करया. पयल्यान पयले आम्ही आमकां समर्पण दिया. अख्खी म्हजी कूड म्हजे कुडींतली सगळी पिडा शिडा सोमेच्या पांयांतळा समर्पिया. अख्खी म्हजी कुटाम ज्या घरांत हांव आसा, ज्या सुवातेर आसा, सगळे म्हजे कुटाम सोम्या समर्पिया. हांव रावचें जें घर, घरच्यो ज्यो वंडी, घरचें तीं कुडां, रांदचें तें कूड, मागचें तें कूड, न्हिदूंक वयचीं तीं कुडां, सगळो आमच्या घरच्या भोंवतणीचो परिसर सगळो सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतलीं जाणां, आमची आवय बापूय, भाव भयणी, घोव आनी बायल, दादलो स्त्री, उतर प्रायेचीं, पिडेस्तां, प्रायवंतां, भुरगीं बाळां, युवा जाणां सगळ्यांक सोम्याक समर्पण दिवया. आमची सैरी देरी आसात, कुटुंबाचीं आसात, इतर चिंतक आसात, आमी मोकरतलीं आसात, तांकां समेस्तांक सोम्याच्या पांयातळा समर्पण दिवया. आमची कुटुंबाची संदे परगांवांत आसात, हेणे तेणे विविध गांवांनी आसात, एकसुरे आसात, तांच्या बसोत आमी मागया. अख्खो संवसार आज विशेष करून कश्टोन आसा कोरोना पिडे वरवीं. त्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर म्हूण आमी मागया.
ताचे संगी इतर पिढ्यांनी कष्टोच्या सर पिढेस्तांचेर सोम्याची काकुळत दया मागया तांकां सोमेस्तांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. अख्ख्या पिढेस्तांची सेवा करच्या प्रते रितीन कोरोना पिढेंत वळवळतेल्या लोकांची सेवा करच्या धाकटेरा नर्सांक सेवाकांक सेवाकींक सोमी आदार कृपा दिवं दी म्हण मागया. ही पिढा विस्तार नशें वावुरतेल्या सरकारांक सरकारी अधिकाऱ्यांक पुलीस वर्गाच्यांक इतर सरकारी वर्गाच्यांक सर्व अधिकाऱ्यांक सोम्याची कृपा मागया तांकां सोमेस्तांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. ह्या पिढे वरवीं कश्टातल्या सर्व लोकांक आदार कुमक दिवच्याक सेवा समर्पित करच्याक सेवा दितल्यांक जायते स्वयंसेवक आसात आदार दितले जायते उदारमनाचे मनीस आसात तांकां सोमेस्तांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. ही पिढा विस्तार नशें वावुरच्या दिशेन आतिगेवची सर्व ती योजना शबितान पंथा पावोंक लोकां देवाचो आदार कृपा सरकाराचेर आमी मागया. लोकांनी सरकारान दिल्लो आदेश जतनायेन पाळोवंक आनी ह्या मुखांतर घरांतले भायर येनासतना अंतर सांबाळूंक आनी ह्या मुखांतर पिडेतांक जैत जोडोवंक सहकार प्रोत्साह पाठिंबो दिशें आमी मागया. अख्ख्या संवसाराची काकुळट कर म्हूण मागया. अख्ख्या संवसाराची राष्ट्रां अख्ख्या संवसाराचे सरकार अख्ख्या संवसाराच्या कश्टातल्या सगळ्या लोकांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया. आमी आमच्या पवित्र सभेक समर्पिया. अक्रिस्तांव भाव भयणीक आमी समर्पिया. सगळ्या आमच्या पवित्र सभेच्या सर्व भावार्थी लोकांक आमी समर्पिया. सगळ्यांक आमी समर्पिया. सोम्या हे सगळे परचे तुज्या हाती समर्पण दिता हांव. कशें अब्राहमान त्या दिसा तुका विनंती केली त्या समापान आमी तुज्या मुखार विनंती करता हांव. सोम्या ह्या संवसाराची काकुळट कर ह्या संवसाराचेर दया दाखय आम्हा समेस्तांची बिरमत पाव येवच्या आकांतांतावन आमकां निवार म्हूण मागया. Have mercy on us, Lord म्हूण मागया. समर्पियन दिया समर्पण दिया. समर्पित हांव सोम्या समर्पित हांव. सगळें आमचें जिवीत तुका समर्पित हांव. कश्टातलो संवसार तुका आमी समर्पित हांव. सगळें जिवीत तुका आमी समर्पित हांव. सगळी पिडा शिडा तुका समर्पित हांव. अनवरां आकांतां आनी सगळी ही विरंकूळ परिस्थिती तुका समर्पित हांव म्हणून आमी मागया. जिणेंतल्या घडींतान एकसुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा. तुमच म्हजो बरो सोदी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो समर्पित हांव जेजू म्हजें जिवीत संवसाराचें जिवीत तुका समर्पित हांव. सांडून बाकी सांडून आमी तुका मागता सोम्या. कोरोना मारेकार पिडेतांक सुटका सोडून आमी म्हूण मागता सोम्या. घे सोम्या घे तूं म्हाका जिवीत आमचें सगळें जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दिता सोम्या. ह्या मारेकार पिडेतांक सुटका सोडून आमी घे सोम्या घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें समर्पित हांव सोम्या. दिता तुका समर्पित हांव जेजू वर्गांत आसलेले आमच्या भाव भयणी सांडून बाकी जिनी नितळ म्हाका तूं कर. घे सोम्या घे तूं म्हाका कुटा म्हजें दिता तुका. घे सोम्या घे तूं म्हाका कुटा म्हजें दिता तुका. गोडीभर दोळे दांपया आमच्या अर्ध्याचेर आमी हात दवरया. सगळें आमचें समर्पण सोम्या करया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सोमी आमकां आशिर्वाद दिता. सोमी आमकां कृपा दिता. सोमी आमकां सकत दिता बळ दिता बेसांव दिता. ह्या मरेकार पिडेन ते सुटका सोडवून तो दिता. तो म्हणटा ह्या वखता तुमी कंगल जावचे न्ही तुमी धैर्य सांडचे न्ही तुमी तुमचो भावार्थ दंडोळचो न्ही तुमचे तकले उबारून धरा कळनासतना मागा आनी तुमी खंडीत घेतल्यात. हांव तुमचे समय आसतलो तुमचे मदें आसतलो तुमकां आदार दितलो. तुमच्या कश्टांत हांव आसतलो तुमकां धैर्य दितलो. तुमच्या मुखल्यान हांव आसतलो तुमकां वाट दाखयतलो
तुमच्या फाटल्यान आसतलो, तुमचें संरक्षण करतलो, तुमच्या बगलेन हांव आसून तुमकां सांगात दितलो, तुमच्या वयर आसून हांव निरंतर आशिर्वाद दितलो. हो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमी करच्या वावराचेर, तुमी कश्टा वावटीचेर, तुमच्या घरच्या कश्टांचेर सगळ्याचेर आसतलो. हो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बगोवया, बगोवन आमी नमस्कार करया, सोम्या कुशीन आमी पळोवया, सोम्या कुशीन तकली बगोवया, सोम्या कुशीन नमस्कार करया. हो आशिर्वाद आमचो करून घेवया, ह्या आशिर्वादान जिवंक फुडें सरया. मोगळ भाव भयणीनो, इतल्यार ही देवस्तुती हांगासर सोंपता. भक्तीन ह्या त्रिदुमांत फुडल्या दिसांनी आमी वांटेली जावचें. आसतोन पवित्र सभा मौन सांबाळटा. तुमच्या घरांनी मौन सांबाळूंक आमी तुमकां उलो दिता. आयच्या दिसांत हांव TV, पिक्चरां आनी इतर माध्यमांत इतर संवसारी संगतींत तुमी इल्लेशें पयस रावूंक. देवाचें उतर, देवाची स्तुती, मिसेचें बलिदान, भक्ती करण्यो, कंतारां ह्या मुखांतर, देवाचें उतर वाचच्या मुखांतर हे फुडले 2 दीस पाचार करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. इगर्जी घेवंक आनी आराधन करूंक अवकाश ना. देखून तुमच्या घरांनी तुमच्या आल्तारी मुखार रावून देवाची स्तुती करूंक, सोम्याक आराधन करूंक, तुमची मागणी उबारूंक मौन शांतपणान कुर्सूंक तुमकां आमी उलो दिता. आसतावन परवां शेनवारा सांजे पर्यंत ओडताळ्यान बोंब मारून आमी स्तुती करची म्हणना. मौनपणान, गुप्तीपणान सोम्या लागीं मागूंक, सोम्याची स्तुती करूंक आमी फुडें सरया. तो सोमी तुमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी म्हण आमी मागता. देव बरें करूं.